आज एक घटना घडल्या डिचोली शहरान कित्याक आमचे कर्नाटकाचे लेबर आसलो आमच्या माव कर्नाटकामध्ये म्हणून आमकां सगळ्यांक दुख्ख जालें कित्याक ताका एक पयलीं पासून फिट्स येतालो म्हणटा थंयसर म्हणून तो अचानक ताका थंयसर जालें जावन तो दुसऱ्या मजल्यासून तिसऱ्या मजल्यासून वयरसून पडलेला आहे म्हणून ताका मातशी आमच्या लेबराची म्हाका आज आमच्या कन्नड समाजा वतीन सगळ्या वतीन आमकां खंय तरी दुख्ख जाता अशें जावपाचें ना म्हणून सांगपाक सोदता म्हणून आज तो हांगा डिचोली वयल्या हॉस्पिटलांत ताका हाडलेले आसा तो वयरसून पडटा तेन्ना डेड जाला आज आमी ताका कितें आसा सांग कितके वर्सां तरी कितें 34 वर्सांचो आसलो तो चालू तो पयलीं पासून काम करतालो हांगा गोंयांत म्हणल्यार अचानक तशें जालें ताका म्हणून आतां आमी सगळें पोस्टमार्टम करून ते कितें मेळपाचें तांच्या फॅमिली ते करून आमी ताका सपोर्ट करता म्हाका 38 इयर्स ताका 30 इयर्स कितें आसतलें अंदाज दिवचल शहरांतल्या व्हाळशी वाठारांत एक बिल्डिंगेचें काम चालू आसा हे बिल्डिंगेचें काम करतना शुक्रारा सकाळी बिल्डिंगेच्या 3ऱ्या माळ्या वयल्यान सकयल पडिल्ल्यान एका 38 वर्सां पिरायेच्या मजुराक जाग्यारूच मरण आयलें हे इल्ले म्हायती प्रमाण मूळ कर्नाटकांतलो राजासाब गुडीहोल हो मजूर दिवचल शारांत रावतालो नेहमी प्रमाण तो शुक्रारा हे बिल्डिंगेचें काम करतालो अचकीत तो तोल वचून तो सकयल पडलो आनी गंभीर जखमी जालो बेगोबेग थंयसरल्या कामगारांनी ताका दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत व्हेलो थंयसर दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या कांय वर्सांच्यान हो राजासाब गुडीहोल हो मजूर दिवचल शारांत रावतालो आनी ताका बायल आनी 3 ल्हान भुरगीं आसा अशें कळटा गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.